गोरवांच्या खावडीचेर जे 4 रुपया वाडयल्यात ते बेगिना बेगीन देवोचे, ना कमी करना तर दूध दर वाडोवन दिवचो म्हण मागणी दूधवाल्यांची आसा। शुक्रारा एमडी डेरीन नाशिल्ल्या कारणान दूधवाले धरणे घेवन दार आडून बसले। आरडीएक्सको खातीर कुर्टीच्यान महेंद्र गांवकर। आता त्याच्या ट्रेनिंग असेल ट्रेनिंग आमच्या पोटात उजो पेटला ट्रेनिंग काजी इतली इम्पॉर्टंट ना डेट नाही एका दिसाची नोटीस देऊन 200 रुपया पिशवेचेर म्हणजे किलो वाडल्यान 4 रुपया पेणीचे दर वाडयले आणि आम्ही हाच्या खातीर रिपीटेडली रिक्वेस्ट करीत आसा की ते होल्ड करा, तेजेर परत विचार करा। आमकां साधे उत्तर मेळना, आमची केअर ना। शेवटी हो उपाय आम्ही केला आणि तो बेपत्ता असा ऍडमिनिस्ट्रेटर। आमकां फटोवपाची व्यवस्थित प्रयत्न चालला, आम्ही वयर घेराव घातला, ताणे आपल्या हात वयर केला, आपल्याक कांयच जबाबदारी ना। त्यामुळे आता अख्खो संकुल हो ब्लॉक करपाच्या खातीर आम्ही हांगा बसले। एमडीचा हात एका चमटा आपणाक कितें पावर नाशिल्ले मनीस हांगा दवरले, तो सायन मारता पण तो सायन मारता की आयच्यान ते ही वाडली, खबर ना की तेणी हेजेर सायन मारल्या ती। तो म्हणटा जीएसटी आपणाक खबर ना बरें जाते तो सायन मारता हेचे। जीएसटी लागून आता किमान 3 वर्सां जायत आयली कितें जाल्यार आता आमकां लेटरां येता की जीएसटीची वाड जाल्या ताका लागून म्हणजे जीएसटी लागू जाला ताका लागून आमी आता ही वाड केल्या म्हणून। जीएसटी काय वाडूना, जीएसटी वाडूना, जीएसटी तसोच आसा आणि जीएसटीच्या पयलीं बाकीचे टॅक्स आशिल्ले ते जवळ जवळ 35% जाताले। म्हणटकीर आता जो टॅक्स आसा तो हार्डली 5% बी आसा जीएसटी आणि आमकां हे फक्त पिशे करपाचे आनी ते जीएसटी जे बरयलां काय ना ते अशें बरयलां की जेणे कितें जीएसटी म्हणजे एक राक्षस अशें बरोवन आमकां धाडला लेटर प्रत्येक सोसायटी। डिमांड कितें तुमचो? आमचो डिमांड इतलो आसा की जे खावडीचे दर वाडयल्या ते कमी करचे, ना कमी करिना जाल्यार आमकां तुमी दूध दर वाड दिवची त्या प्रोपोर्शनेटा। चड सुद्धा नाही, जस्ट त्या प्रोपोर्शनेटा। कितले वाडयला आता तेंच्यांनी? 4 रुपया पर किलो। 4 रुपया आमकां वाडोवन दिवपाचे। पेट्रोलिंग ते वाडपाचे आसले ते आता 6 महिने आता पेणीचेर 4 रुपया वाडयले। आमची तोंडां बंद करपाक अशो पावाचो कुडको जसो उडयता काय ना कुत्र्या कडेन तसो पावाचो कुडको उडयला आमच्याकडे आणि हे लास्ट इयराचे पैसे आमकां ह्या वर्सा दिताय आणि तो कितें खावडीचो दर वाडयलो आणि हो आमचो हक्काचो पैसो तो येवपाचो नाशिल्लो आमचेच पैसे आमचेच पैसे दर फरक मेळना, सोसायटीचो डिव्हिडंड मेळना, गोवा डेअरीची कसली स्कीम चालू ना। आता फाटल्या दिसांनी दूध दर वाड केल्लो पळय न्ही तेन्ना तुमकां कितें रेट बीन वाडोवन काय ना मार्केटात 4 रुपया वाडयले, आमकां 5 पैसे सुद्धा दिले ना। तुमकां काय वाडोवन? तशें जर पळोवपाक गेलें जाल्यार एज पर सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या रुलानुसार जर आमी गेले आसत जाल्यार म्हज्या अंदाजा प्रमाण आमकां 2/3 जितलो वाडटा पळय ताच्या 2/3 आमकां येवपाक जाय। 4 रुपयांतले 3 रुपया आमकां येवपाकूच जाय म्हणटकीर ते आमकां येना, म्हणजे आमच्या हक्काचे पयशे जे आसा पळय ते येना। आता कॅटल फीड जे वाडयला पळय ते कॅटल फीडाक फायदो करपाक वाडयला म्हणटकीर आमी अशें विचार आमचें मत अशें आसा की कॅटल फीड जे आमचें चलता पळय ते नो लॉस नो प्रॉफिटाचेर चलता, मागीर ते प्रॉफिटान हाडून तुमी कितें करता?